नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो मुखेल खबरो. राजस्थान कोटाचे खासदार ओम बिर्ला दुसरे खेपे 18व्या लोकसभेचे सभापती. प्रधानमंत्र्यांसयत हेर लोकसभा वांगड्यांनी भेटयला परबीं. केंद्रीय गुन्यांव अन्वेषण विभागान दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां केली अटक. अबकारी नीती संबंधात तांचेर जाता कारवाय. आसगांवान घर मातये भरवण प्रकरणात गुन्यांव फाट्या अंतर्गत जातली चौकशी. मुखेल सचिव घालतले जातीन लक्ष. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत उलयले. शैक्षणिक संस्था तशेंच धार्मीक थळाच्या 100 मीटर अंतरा भितर बार्रां सुरू करपाचे दिल्ल्या मान्यतायेचो नियाळ मुखेलमंत्री घेतले. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना तांणी सांगले. म्हादय उदक विवादा खातीर नेमिल्ली प्रवाह समिती 4 ते 8 जुलय मजगती महाराष्ट्र, गोंय आनी कर्नाटकांतल्या म्हादय पात्राची आनी ह्या पात्राचेर बांदिल्ल्या प्रकल्पाची करतले पळोवणी. जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिली माहिती. आता खबरो विस्तारान. भाजपाचे वरिष्ठ खासदार ओम बिर्ला हे आयज 18व्या लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणून वेंचून आयले. तांची वेंचणूक आवाजी मतदाना वरवीं जाली. ह्या वेंचणुके उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी, संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी तांकां मानान सभापतीच्या आसनाचेर व्हरून बसयले. आयज सकाळी सभाघराची बसका जाली तेन्ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी एनडीएच्या हेर 12 फुडाऱ्यांनी बिर्ला हांकां सभापती म्हूण वेंचून हाडपाचो प्रस्ताव मांडलो. विरोधी गटाक वटेन शिवसेनेचे फुडारी अरविंद सावंत, राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या शरद पवार गटांतली सुप्रिया सुळे आनी समाजवादी पक्षाचे आनंद भदौरिया हांणी के सुरेश हांच्या नांवाचो प्रस्ताव मांडलो. फाटल्या लोकसभेतूय बिर्ला हेच सभापती आशिल्ले. इतले मजगती काल जाल्ल्या घडामोडीन अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे वांगडी के.सी. वेणुगोपाल हांणी खासदार राहुल गांधी हांकां विरोधी पक्ष फुडारी म्हूण नियुक्त केल्ल्याचे घोशीत केले. पदभार सांबाळ उपरांत सभापती ओम बिर्ला हांणी लोकसभा वांगड्यांचे आभार मानले आनी संसदेची तत्वां आनी लोकशायेची परंपरा अबाधित दवरपाचे आपूण प्रयत्न करतलो अशें उतर तांणी दिलें. मैं सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं. मुझे आशा है कि निर्वाचित सदस्य सदन के नियमों, परंपराओं, परिपाटियों का गहन अध्ययन करेंगे. भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी राजस्थानाच्या कोटा मतदारसंघाचे खासदार आशिल्ले ओम बिर्ला हे 22 वर्सां उपरांत पयलेच खेपे 5 वर्सां सभापती पद सांबाळून परत एक फावट सभापती म्हणून वेंचून आयिल्ले खासदार थारल्या. ओम बिर्ला हांचो 23 नोव्हेंबर 1962 वर्सा राजस्थानाच्या कोटा हांगा जल्म जालो. 1977 वर्सा कोटा जिल्ल्यांतल्या भारतीय जनता युवा मोर्चाचे ते अध्यक्ष जाले. उपरांत 1991 वर्सा राजस्थान भारतीय जनता युवा मोर्चाचे ते प्रदेश अध्यक्ष जाले. भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पदाचो तांणी पदभार 1997 वर्सा सांबाळ्ळो. 2003 वर्सा तांणी कोटा दक्षिण हांगच्यान पयली विधानसभा वेंचणूक लढले. 2003 ते जाल्ल्या वेंचणुकेंत काँग्रेसीच्या शांती धारीवाल हांकां 10,101 मतांनी हारायले. 2008 काँग्रेसीच्या रामकिशन वर्मा हांकां 24,252 मतांनी हारायले. 2013 वर्सा काँग्रेसीच्या पंकज मेहता कोटा दक्षिणेंतल्यान हारोवन हॅट्रिक केली. 17व्या लोकसभा वेंचणुकेंत ते कोटा बुंदी संसदीय मतदारसंघांतल्यान भाजपा खासदार म्हूण वेंचून आयले. मोदी 2.0 सरकारान ते लोकसभा अध्यक्ष म्हूण वेंचून आयले. 19 जून 2019 वर्सा ते सर्वसंमतीन 17व्या लोकसभेचे अध्यक्ष म्हूण वेंचून आयले. ह्या वर्सा जाल्ल्या 18व्या लोकसभा वेंचणुकेंत कोटा बुंदी संसदीय मतदारसंघांतले ते जैत मेळोवन दुसरे फावट तांची लोकसभा अध्यक्ष म्हूण निवड जाली. ह्या वेळार संसद वांगड्यांनी तांकां परबीं भेटयली. Sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. लोकसभा के नवनिर्वाचित
अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ करके आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। एक महिला होने के नाते चौथी बारी पहुंची हो, आप हमारा ध्यान रखेंगे तो मैं आपको शुभकामनाएं देती हूं और आपकी प्रोटेक्शन का, पूरा आरक्षण का मैं पूरा आस भी रखती हूं। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। पुनः आपको ये जिम्मेदारी मिली है। हम सबका सर 17वीं लोकसभा का एक अपना अनुभव है। ऐसे सांसद जो पहली बार चुनकर आए, सर उनको आपने प्रोत्साहित करने का काम किया। सर इस बार मेरी पार्टी में भी महिलाओं और युवाओं की तादाद है। अध्यक्ष महोदय, आज आपको निरंतर दूसरी बार इस आसन पर विराजमान होते देखकर मुझे 1963 की एक फिल्म बंदनी का एक मशहूर गीत याद आ रहा है। ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना, ये घाट तू ये बाट कहीं भूल ना जाना। और आज आपको यहां देखकर इस गीत की और भी अधिक प्रासंगिकता प्रतीत हो रही है। Sir, I am confident. My party is confident. The House and 140 crore people of this country are confident that you will accomplish a great deal as a Speaker of this House. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुसरे खेपे वेंचून आयिल्ले लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांचे अभिनंदन केले। आपल्या उलोवपांत तांणी हे सभाघर फुडल्या 5 वर्सां खातीर ओम बिर्ला हांचे कडल्यान मार्गदर्शनाची आस्त बाळगिता अशें सांगलें। तशेंच बिर्ला हांचे कार्य नव्या खासदारां खातीर प्रेरणादायी थारतलें अशें तांणी मत उक्तायलें। 17वीं लोकसभा में मैं कहता हूं कि संसदीय इतिहास का वो स्वर्णिम कालखंड रहा है। आपकी अध्यक्षता में संसद में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए, आपकी अध्यक्षता में सदन के माध्यम से जो सुधार हुए हैं, ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है। और भविष्य में 70वीं लोकसभा के संबंध में जब विश्लेषण होंगे, उसके विषय में लिखा जाएगा तो भारत के भविष्य को नई दिशा देने में आपकी अध्यक्षता वाली 70वीं लोकसभा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सीबीआयन दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांका अबकारी नीती संबंधान औपचारीक तरेन अटक केल्या। सीबीआयन राउज एव्हेन्यू कोर्टान सादर केल्ल्या उपरांत तांकां ताब्यात घेवपाची मागणी केली। ताचे उपरांत केजरीवाल हांका अटक केल्या। खबरापत्रान आता घेऊया एक ल्हानसो विसो। क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से टीवी फ्री डिश पर। कलकत्ता से न्यूज आ रही है कि वहां दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं। स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है। वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे। हिंदू हो या मुसलमान, सभी भारतीय थे। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए। जानबूझ ज्यादा गलत नहीं था।
मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है। प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है, माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। आणीबाणी आड ब्लॅक डे पाळून एनडीए संसद वांगड्यांनी संसदे भायर प्रदर्शन केलें। 25 जून 1975 लागू जाल्ल्या आणीबाणीक लागून देशांतल्या नागरिकांच्या मानवीय हक्काचें उल्लंघन जाल्लें तो दीस खूब वायट आशिल्लो अशा उतरांनी खासदारांनी निषेध उक्तायलो। इमरजेंसी का आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज ही के दिन 26 जून 1975 में सुबह 6 साढ़े 6 के बीच में कैबिनेट ने फैसला किया था, जो रात में देर रात श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन हुआ, उसका एज पोस्ट फैक्टो बाद में रेटिफिकेशन हुआ सुबह 6 बजे साढ़े 6 के बीच में। इसलिए 26 जून हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इमरजेंसी तो इस 26 जून को ही लगा था 1975 में, और हम सब लोग इमरजेंसी में जेल में थे। और आज जो कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान के खतरे की बात कर रहे हैं, तो संविधान तो 75 में खतरे में हुआ था। गोंय भाजपा वांगड्यांनी देशांत आणीबाणी लागू केल्ल्याची 50 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर काल ब्लॅक डे पाळ्ळो। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खबराकारांकडे उलयतना काँग्रेसीच्या कार्यकाळांत भारतीय संविधान धोक्यांत आशिल्लें आनी आतां भाजपा ह्या संविधानाची रक्षा करता अशें सांगलें। ब्लॅक डे निमतान आयोजीत एका कार्यावळींत मुखेलमंत्र्यांनी राहुल गांधी हांची लोकां मदीं भाजपा विरोधी फटीच्यो गजाली पातळायता अशी टिका केली। घटना बदलने की बात कर रही हैं, वही कांग्रेस ने इमरजेंसी डे में हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, इन्होंने हर वक्त इन्हें घटना बदलने का काम किसी ने किया तो उन्हीं लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये संविधान तो ये चांद सूरज रहेगा, तब तक के लिए संविधान वही रहेगा, यही बात हम कहते हैं। आज इस इमरजेंसी डे, ब्लैक डे, जो पूरे देश में 50 साल पूरे हो गए, आज भी लोग न भूल पाए हैं। आसगांवान घर मातये भरण करपाच्या घडणुके विशीं उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या प्रकरणात गुन्यांव फाट्या अंतर्गत चौकशी जातली, तशेंच मुखेल सचिव ह्या प्रकरणात लक्ष घालतले अशें सांगलें। ह्या प्रकरणात घुसपल्ल्यांचेर खर कारवाय जातली, तशेंच ह्या घराची पुनर्बांधणी करून ते आगरवाडेकर घरच्यांक सुपूर्द करतले अशें उतर मुखेलमंत्र्यांनी आज जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसके उपरांत दिलें। जे आसा पळय न्ही, जशें आसलें पयलीं तशें बांदून दिवपाची जबाबदारी सरकाराची। फाल्यांच्यान आमची टीम बी थंयसर वतली, सर्वे करून बाकीचें सगळें काम करपाक 1-2-3 दिसां भितर सुरू जातलें। दुसरी गजाल, ताची इन्क्वायरी जी आसा पळय ती चीफ सेक्रेटरी पूर्ण इन्सिडन्साची इन्क्वायरी पुराय करीत आसा। तिसरी गजाल, ती केस जी आसा पळय न्ही, त्या पुलीस स्टेशनांतल्यान ती केस क्रायम ब्रांची कडेन शिफ्ट केली, सो दॅट खंयसरूच कोणाकूच म्हणजे मात सुद्दां म्हणजे बोटां दाखोवपाचो चान्सीस दवरचे ना। त्या हितूर कोण कोण जितके इन्वॉल्व आहा पळय न्ही रे, तितक्यांचेर रिपोर्ट एकदां येयल्या उपरांत स्ट्रिक्टली एक्शन जातली। चीफ सेक्रेटरी इज डुईंग रिपोर्ट, थॉरोली रिपोर्ट करीत आसा। एकदां चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट केल्या उपरांत जो कोण इन्वॉल्व आसलो, ओके, ताजेर स्ट्रिक्ट जितकी जाता तितकी स्ट्रिक्ट एक्शन जी आहा पळय न्ही ही सगळ्यांचेर जातली। अशा पद्दतीचो इन्सिडन्स ह्यान फुडें हांव सहन करून घेवचो ना। हांव सांगता, बींग अ होम मिनिस्टर, हांव ह्या बाबतींत ह्या विशयाचेर एखाद्या गोंयकाराचेर केन्नाच अन्याय जावचो ना।
आयज जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेन MBBS विद्यार्थ्यांक मेळपी स्टायफंडान वाड करून 20,000 वयल्यान 30,000 केला। ही घोषणा मंत्रिमंडळ बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन केली। On the contract basis, because it is a medical college, that's why full permanent post fill जावंक ना। त्यादी बाकीचे सगळे परमिशन्स घेवपा खातीर आमी तांकां उरलेले लेक्चरर बेसिस पोस्ट इन ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट आनी अदर हे जो आसा पळय न्हू तो कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस घेवपाक दिला। टोटल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंटात एक पोस्ट परत आसा, तशें तांकां 2 पोस्ट इन द लेक्चरर इन डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्थोपेडिक 3 पोस्ट दिल्या। वी हॅव इन्क्रीज द स्टायफंड ऑफ द MBBS स्टुडंट्स फ्रॉम 20,000 to 30,000. Again, there is a proposal of the various posts in the department of the medical college. Medical college आता न्यू पोस्ट एकदा भरचे पडटा कॉलेजी खातीर, ते तांकां परमिशन दिल्ले आसा। शैक्षणिक संस्था तशेंच धार्मिक थळांच्या 100 मिटरा भितर हाचे मुखार पर्यटन वाडीच्या नांवाखाला बाळ्या सुरू करपाक मान्यताय मेळटली, पूण अशा सुवातेर मान्यताय मेळिल्ल्यान दुपेटीन अबकारी परवानो शुल्क फारीक करचो पडटलो। अर्थ खात्यान मंगळारा हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केल्या। हाच्या आदी अबकारी खात्यान राज्यांतल्या शैक्षणिक संस्था आनी धार्मिक थळां 100 मिटर अंतराचेर सोऱ्याचे दुकान उगडपाची परवानगी दिवंक नाशिल्ली। इतले मजगतीं मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसके उपरांत ह्या अधिसुचोवणे विशीं नियाळ घेतलो अशें सांगलें। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव। The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B-Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it. To me it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. Which it is absolutely perfect Because it will hamper employment. Climate convos. which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Kabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात। विसोप्रांत उपकार पळोवया मुखावेली खबरो। आंतरराष्ट्रीय गोवळी वखदां विरोधी दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळीन समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी वांटो घेवन भुरग्यांक असल्या कार्यावळीन आस्पावीत करून तांचे मदीं गोवळी वखदां विशीं जागृताय करपाची गरज आसा अशें मत उक्तायलें। ही कार्यावळ पणजेंत कदंबा बस स्थानकाचेर आयोजीत कार्यावळीन समाज कल्याण खात्याचे संचालक अजित पंचवाडकर, समाज कल्याण खात्याचे सचिव ई वल्लवन, नशामुक्त भारत अभियानाचे वरिष्ठ कार्यावळ अधिकारी डॉ सीजू जॉर्ज, प्रकल्प व्यवस्थापन विभागाचे राज्य समन्वयक अमिशा यादव हजर आशिल्ले।
म्हापशेच्या बसस्थानकाचेर आयोजित घोळी वखदां विरोधी दिसाच्या कार्यावळीन शाळेंतल्या भुरग्यांनी व्हडा प्रमाणात वांटो घेतलो। ह्या वेळार घोळी वखदां विरोधी जागृताय करपा खातीर भाशणां तशेंच हेर सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन जालें। ह्या वेळार म्हापशेची नगराध्यक्ष डॉ नूतन बिचोलकर हांणी नगरसेवक साईनाथ रावळ आनी सुशांत हरमलकर हजर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना ह्युमन टच संस्थेचे वांगडी डॉ कश्यप बांदोडकर हांणी शाळेंतल्या भुरग्यां मदीं घोळी वखदांचो वापर वाडटाना दिसून आयला, ताका लागून तांचे मदीं जागृताय घडोवन हाडपाची गरज आसा अशें मत तांणी ह्या वेळार उक्तायलें। We have been holding multiple awareness flash mobs. We have students here from Anavikas English Medium High School in Margao who are accompanying us. We'll be going to all the major cities and the beaches of Goa to attract crowds, to give the message of de-addiction basically and anti-drug abuse messages. Basically हमने क्या देखा है गोवा में भी जो बच्चे हैं स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, there are some cases where 6 and 7 standard students also are smoking or are using electronic cigarettes which is vaping. ये नया है जो स्कूल में फैल रहा है। So we are basically doing a lot of awareness programs in schools. We are training police also and the other government agencies. प्रशिला राणे ह्या 8वेच्या भुरग्यांक फ्लॅश मॉब आनी नाटकुल्या वरवीं लोकां मदीं घोळी वखदां विशीं जागृताय घडोवन हाडपाचो यत्न आमी करता अशें सांगलें। Here we are performing various flash mobs of various cities of Goa on prevention against drug awareness. Nowadays, a lot of people are addicted to drugs, which is really not good. And our teachers have given us a brief idea about how serious this is, and we are here to stop people to use drugs. म्हादय उदक विवादा खातीर नेमिल्ली प्रवाह समिती 4 ते 8 जुलै मजगतीं महाराष्ट्र, गोंय आनी कर्नाटकांतल्या म्हादयच्या पात्राची आनी ह्या पात्राचेर बांदिल्ल्या प्रकल्पांची पळोवणी करतले अशी माहिती जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी आयज पर्वरी मंत्रालयान आयोजीत पत्रकार परिशदे वेळार दिली। ह्या वेळार जलस्रोत खात्याचे सचिव आनी अधिकारी हजर आशिल्ले। ज्या गजालीची तुम्ही आम्ही सगळे विशेष करून सगळे गोंयकार अपेक्षेन वाट करतले ती म्हादय बेजिनची विसील जी आसा बाय प्रवाह कमिटी ही तांणी 4 तारखेक थारायली आसा। आमकां कालूच फायनल ट्रायल आसा आनी लेटर तांणी म्हटलें आसा की 4 तारखेक ती पयलीं म्हादय बेसीन गोंयचो भाग जो आसा पयलीं ताका विजीट करतली। गोवा सॉरी महाराष्ट्रा प्रोसेस ते पळयतले आनी नंतर मागीर 5 तारखेक ते महाराष्ट्र पोर्शन सॉरी गोवा पोर्शन जे आसा ते पळयतले विजीट करतले। ताजे नंतर मागीर 6 तारखेक परत आमचे गोंयचो भाग जो आसा पळय तातूंतली काही भागां विजीट करतले आनी 7 तारखेक परत मागीर महाराष्ट्रा भागाक विजीट करतले। सॉरी म्हादय कर्नाटका आनी 8 तारखेक तांणी प्रवाह कमिटीची मिटींग दुसरी मिटींग ज्या बैठक जी आसा पळय ती बेंगळूर दवरलेली आसा। दिव्यांगा खातीरच्या राज्य आयुक्त कार्यालयान दिव्यांगाच्या सशक्तीकरण खात्याच्या जोड पालवान घडोवन हाडिल्ल्या इंडो इरानियन चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे हजेरेन पणजेच्या मनरिजवण संस्थेन जालें। ह्या वेळार उलयतना समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी समाजान दिव्यांग व्यक्तींक आपल्या बरोबरीची वागणूक दिवन तांचे मनोबल वाडोवपाची गरज आसा अशें सांगलें। I think this is a great opportunity for all of us. This is a different kind of film. This is not a romantic film. This is not something else. This is very much we normally don't get to see. And I'm very thankful to Mr. Satish Kapoor ji. इन्होंने बहुत सारी फिल्में हमारे लिए पिछले कई सालों से हमारे बीच में आकर 100 फिल्में एक बार दिखाने का प्रयास किया है और आई एम वेरी इंडक्टेड एंड ग्रेटफुल टू सतीश कपूर जी। आपका एहसान गोवा के लोग कभी नहीं भूलेंगे। ह्या वेळार हजर आशिल्ले दिव्यांग खात्याचे आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर हांणी चित्रपटा वरवीं दिव्यांगा बद्दलची जागृताय वाडोवपा खातीर मजत जाता अशें सांगलें। During the last 2 Purple Fest which we hosted in Goa, we had these film festivals throughout the Purple Fest, but we wanted to take it throughout the year now, so that we thought of tying up with the
Embassy of Iran. They also had fantastic movies on disabilities. Our partners, Satish Kapoor from WeCare, who are partners with us in Purple Fest as well, they curated all these movies, and we thought that this movie should be shown to the students of regular schools from Goa. T20 संवसारीक करंड सर्तीन फाल्यां तरोबा हांगा जावपी सामन्यान अफगाणिस्तान साऊथ आफ्रिके आड खेळटलो. हो खेळामेळ्यांतलो पयलो उपांत्यपूर्व सामनो फाल्यां सकाळी 6 वरांचेर सुरू जातलो. दुसरो उपांत्यपूर्व सामनो भारत आनी इंग्लंडा आड गयानांतल्या प्रोविडन्स खेळा मैदानाचेर फाल्यां सांजे 8 वरांचेर जातलो. ह्या खेळामेळ्यांतलो निमणो सामनो शेनवारा बार्बाडोसान जातलो. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.4°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.2°C इतलें नोंद जालां. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. राजस्थान कोटाचे खासदार ओम बिर्ला दुसरे खेपे 18व्या लोकसभेचे सभापती. प्रधानमंत्र्यांसयत हेर लोकसभा वांगड्यांनी भेटयली परबी. केंद्रीय गुन्यांव अन्वेषण विभागान दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांका केली अटक. अबकारी नीती संबंधान ताची जाता कारवाय. आसगांवान घर माती भरण प्रकरणात गुन्यांव फाट्या अंतर्गत जातली चौकशी. मुखेल सचिव घालतले जातीन लक्ष. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयले. शैक्षणिक संस्था तशेंच धार्मीक थळाच्या 100 मीटर अंतरा भितर बार्रां सुरू करपाक दिल्ल्या मान्यतायेचो नियाळ मुखेलमंत्री घेतले. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना तांणी सांगले. म्हादय उदक विवादा खातीर नेमिल्ली प्रवाह समिती 4 ते 8 जुलय मजगतीं महाराष्ट्र, गोंय आनी कर्नाटकांतल्या म्हादय पात्राची आनी ह्या पात्राचेर बांदिल्ल्या प्रकल्पाची करतले पळोवणी. जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिली माहिती. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.